पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। तंत्रगिन्यानांतली एकाधिकारशाय सोपोवन समावेशक समाजाची बुन्याद घालपाचो G7 शिखर परिशदेत प्रधानमंत्र्यांनी मारलो उलो। परिशदेत वांटो घेवन प्रधानमंत्री मायदेशाक परतले। राज्यात रोजगाराच्यो फावो तितल्यो संधी उपलब्ध। फलोत्पादन महामंडळ भाज्यांची निर्गत करतले। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 कार्यावळी खाला साधलो संवाद। पर्यावरण राखणे खातीर नवीकरणीय उर्जेकडेन पावल घालचे पडटले। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक। साहित्य अकादमीचे बाल साहित्य आणि युवा पुरस्कार जाहीर। कोंकणीत हर्षा शेटये आणि अद्वैत साळगांवकर हांका पुरस्कार। आणि ICC दादल्यांच्या T20 क्रिकेट सर्तीत आयज भारत आणि कॅनडा मदीं जातली मॅच। आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटलीत G7 शिखर परिशदेत वांटेकार जाले उपरांत आयज भारतात परतले। G7 आउटरीच सेशनात प्रधानमंत्र्यांनी संवसारीक मुद्द्यांसयत विकसीत भारत घडोवपाच्या संकल्पाचो पुनरुच्चार केलो। हे वेळार तांणी वेगवेगळ्या देशांच्या राष्ट्राध्यक्षां वांगडा द्विपक्षीय भासाभास केली। तिसरे फावट प्रधानमंत्री जाले उपरांत तांची ही पयलीच विदेश भोंवडी आशिल्ली। G7 शिखर परिशदेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसारीक फुडाऱ्यांक तंत्रगिन्यानांतली एकाधिकारशाय सोपोवपाचो उलो मारत समावेशक समाजाची बुन्याद घालपाक ताका रचनात्मक करपाक जाय अशें म्हळें। राज्यात रोजगाराच्यो फावो तितल्यो संधी उपलब्ध आसात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 कार्यावळी खाला मुखेलमंत्र्यांनी आयज कृषी आणि शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा संवाद साधलो। त्या वेळार ते उलयताले। हे वेळार शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे आणि कृषी संचालक संदीप फळदेसाय हांणी उलोवप केलें। विद्यार्थ्यांक योग्य करियर मार्गदर्शन मेळप गरजेचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें। मी टार्गेटेड ग्रुप म्हणजे प्रत्येक पंचायतीन जर एक 25 ते 40 यूथ जर एकीकडे हाडून बसयले आसत जाल्यार 191/40 इतक्या भुरग्यांक आमी पणजेंतल्यान आमच्या करियराचेरूय वेगवेगळे मार्गदर्शन करपाक शकतले। वेगवेगळे कोर्सीस तांकां समजून सांगपाक शकतले, कारण गोंयांतल्या प्रत्येक तरणाट्याचे करियर जावचे हाज्या खातीर आमी काम करता। खूब बरें दिसता की गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाचो अभ्यास करपा खातीर किंवा कॉम्पिटिटिव्हचो एग्जामीचो मागीर ती बँकिंग आसतली, रेल्वे रिक्रुटमेंट आसतली, IAS आसतले, IPS आसतले आणि इवन दो आतां स्टाफ सिलेक्शन आसतले हाजो स्टडी करपा खातीर खूब जाणांनी सुरवात केल्या। अशाच पद्दतीचे वेगवेगळे कोर्सीस गोंयांत अवेलेबल आसा। स्किल डेव्हलपमेंट सेंटराच्या वतीनूय आमी ते सुरवात केल्या। ताज्या खातीरय बी हांव युवा शक्ती कडेन उलयता आसतना मुद्दामून तुम्ही टार्गेट करून तांकां ह्या स्वयंपूर्ण गोवाच्या कार्यक्रमाक हाडून बसोवचें पडटलें। जेन्ना जेन्ना आमचो कार्यक्रम जाता तेन्ना जाल्यार आमी तेचेर खूब मोठ्या प्रमाणात आमी फोकस करपाक शकतले। अभ्यासक्रम सोंपल्या उपरांत नोकरी दिवपाची खात्री दिवन ते उतर पाळनाशिल्ल्या बिगर संलग्न खाजगी संस्थांचेर सरकार कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। भरपूर फी भरून अभ्यासक्रमात प्रवेश घेवच्या पयलीं तरणाट्यांनी संस्था संलग्न आसा काय ना हाची पुराय चौकशी करची अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। हे पळयलां की बरेच जाण हे प्रायवेट थोडेशे कोर्सीस जे सुरू आसा तांकां परत 1.5 लाख 2 लाख फीस घेतात एविएशनच्या नांवाच्या सकयल, तांकां नोकरी दिता म्हणून सांगतात आणि बऱ्याचशा जाणांक खंयसरूच नोकरी मेळना। हे हांव मुद्दामून मेन्शन करता। हे प्रायवेट कोर्साक कोणी जर एडमिशन घेवच्या पयलीं त्या कोर्साची व्हॅलिडिटी पळोवची, तो कोर्स आमच्या कडेन एफिलेटेड आसा काय कितें हो पळोवचो। हांव डिपार्टमेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिला अशा पद्दतीचे जे प्रायवेट कोर्सीस सुरवात आसा हांचे व्हेरिफिकेशन एकदां पळोवचें। आणि अदरवायज 1.5 लाख 2 लाख रुपया बेश्टी फीस घेतात आणि भुरगीं अननेसेसरी ते लोन काढून हे कोर्सीस घेवन ती बी बेकार आसा। कांय लोकांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावेल्यान गोंधळच घालपाचो यत्न केलो। पालकांनी खंयच्याच अफवेचेर विश्वास दवरचो न्हय। NEPचो भर विद्यार्थ्यांचेर आसतलो। विद्यार्थ्यां खातीर बरें तें करप हें आमचें कर्तव्य अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सांगलें। NEP 2020 एप्लाय करता आसतना अशेंच दिसून आयलें की थोड्यांक मातशें कन्फ्युजन आशिल्लें। कन्फ्युजन आशिल्लें म्हणच्या परस
थोड्यांनी ते कन्फ्युजन क्रिएट केल्ले अशें म्हणप म्हाका चड बरें दिसता. कित्याक हेड ऑफ द स्कूल, मॅनेजमेंट, टिचर्स आनी पेरंट्स हांची मिटींग प्रत्येक स्कुलाच्या रिप्रेझेंटेटिव्हा बरोबर घेतली आनी थंय आमकां दिसून आयलें की तांकां व्हडलें तशें कन्फ्युजन कांय नाशिल्लें आनी सामके थोडे डावट्स आनी सजेशन्स कितें आशिल्ली ते आमचे सेक्रेटरी एज्युकेशन श्री प्रसाद लोलयेकर सर IAS हांणी वेवस्थीतपणे हँडल करून तांकां सोल्युशन्स काडली. हांव परत एकदां हांगा अपील करूंक सोदता जनरल पब्लिकाक, स्पेशली जांची भुरगीं शाळेंनी वता तांकां कितें डावट आसा तांणी अफवांक बळी पडचे न्ही. गव्हर्मेंटाचो सदांच एम्फसीस भर आसतलो तो भुरग्यांचेर. सो इट इज अवर ड्युटी टू सी दॅट आवर स्टुडंट्स गेट देअर बेस्ट. फलोत्पादन महामंडळ हेर राज्यांक कांय भाज्यांची निर्गत करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 कार्यावळी खाला अधिकाऱ्यां वांगडा संवाद साधतना ही म्हायती दिली. रोजांच्या उत्पादनात गोंय स्वयंपूर्ण जाता अशें तांणी सांगलें. संपूर्ण गोवा प्रोग्राम सुरू जाल्या उपरांत आमी भाजी एक्सपोर्ट करपाक सुरवात केली. जावं ते भेंडे आसतले जावं ती मिरची आसतली, आमी पयलीं इम्पोर्टूच करताले. आतां आमचें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन विकत घेवन एक्सपोर्ट करपाक लागलेलें आसा. हें सांगपाक खूब बरें दिसता. आमच्या कडेन आमी पळयता की दिवाळी आनी दसरो हेका रोजां 100% आमी इम्पोर्ट करताले, पण आतां 50% इम्पोर्ट हो कमी जाला आनी आमच्या शेतकाऱ्यांनी रोवपाक सुरवात केला. स्वयंपूर्ण मित्रांनी मान्सून काळात शेतकारां मेरेन वचून सरकाराच्या वेगवेगळ्या योजनांची म्हायती दिवपाक जाय अशें कृषी संचालक संदीप फळदेसाय हांणी सांगलें. फळदेसाय हांणी कृषी खात्याच्या वेगवेगळ्या योजनांची हे वेळार म्हायती दिली. पावसाच्या सिजनाक आमी मोठ्या प्रमाणात घेतात ते म्हणल्यार कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, व्हेजिटेबल्स, फ्लावर्स आनी स्पायसीस. आनी दुसरो जो प्रोग्राम आसा तो म्हणल्यार आमी कल्टिवेशन ऑफ पॅडी. सो ह्या दोन प्रोग्रामा अंडर ज्यो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यो स्किम्स आसा, ज्यो स्किम्स आमचे स्वयंपूर्ण मित्र जे आसा ते तुमी शेतकाऱ्यां पर्यंत पावोवपाक शकता, ते हांव तुमकां सांगता. आतां पयली स्कीम आसा ती असिस्टन्स फॉर कल्टिवेशन ऑफ कोकोनट एरिया एक्सपान्शन. कोकोनटाची एरिया एक्सपान्शन करपाक आमच्या डिपार्टमेंटाची 75% सबसिडी आसा. मॅक्झिमम लिमीट ऑफ ₹50,000 पर हेक्टर. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा सगळ्या कृषी मित्रां कडेन तुमी चडांत चड तुमच्या विलेज पंचायतींतल्या शेतकारां पर्यंत पावपाक जाय आनी ह्यो ज्यो पळय आमच्यो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यो येवजण्यो आसा त्यो सगळ्यो तुमी शेतकारां पर्यंत पावया. गोंयांत वेटरनरी कॉलेज सुरू करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. महाविद्यालयातल्या 40 जाग्यां खातीर प्रवेश प्रक्रिया ऑक्टोबर म्हयन्यासावन सुरू जातली अशें तांणी सांगलें. म्हणून आमी नव्यान म्हणजे AH and VS एनिमल हजबंड्री अँड वेटरनरी सायन्स आफ्टर 12th सायन्स हो नवीन कोर्स वेटरनरी सायन्साचो कोर्स आमी अंदू सुरू करता. वेळ पडलो जाल्यार निटाच्या थ्रू तेजी एडमिशन्स जातली. अंदू ज्यांचे भुरगे म्हणजे पयलीं फक्त आमचे 11 भुरगे हे म्हणजे महाराष्ट्रात एडमिशन घेवपाक वयताले, पण अंदू 40 भुरग्यांची एडमिशन्स ही गोंयांत जातली, जेका 12वी सायन्साच्या उपरांत म्हणजे आमी जसो म्हणटा की एनिमल डॉक्टर जेंका जावपाची इच्छा आसा किंवा विच इज एन व्हेरी करियर, खूब मोठें करियर तितूंतल्यान आसा. आज खूब मोठ्या प्रमाणात इवन दो फॉर आमी आमचे जे वेटरनरी डॉक्टर्स जे सिलेक्ट जातात ते बी म्हणजे थ्रू GPSC क्लास 1 गॅजेटेड पोस्ट हातूंतल्यानूच जातात. आज ते स्वताची आपली प्रायवेट क्लिनीक सुरू करपाक लागलेले आसात. इवन दो बाकीच्या सगळ्या हेतूंत तांकां वेगवेगळ्यो तितक्योच ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा. ते आमी AH and VS हो नवीन कोर्स म्हणून सुरवात करता. म्हणून ऑक्टोबरात ताजी एडमिशन सुरवात जातली. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. कलकत्ता से न्यूज आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं. स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है. वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे. हिंदू हो या मुसलमान सभी भारतीय थे. साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए. जानू छो ज़्यादा गलत नहीं था. मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है.
प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यां खातीरच्या घर खात्याच्या येवजणे खाला 20 स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक नोकरीची नियुक्ती पत्रां मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल भेटयली। मंत्रालयान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत ही नियुक्ती पत्रां भेटयली। सरकारान आपले उतर पाळून हे येवजणे खाला 357 जणांक नियुक्ती पत्रां भेटयल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। माझ्या सरकारात इनिशिएटिव्स घेवन ह्यो फास्ट ट्रॅक करपाचो कार्यक्रम जो आसा हो फाटल्या 5 वर्सांक आमी 3 ते 4 फावटी अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो जॉब्स ज्या ज्या डिपार्टमेंटांतल्यान येता त्या डिपार्टमेंटांतल्यान तांकां दिवपाचो यत्न केलो। आमी ऑल टुगेदर आतां पर्यंत 357 चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फायटर्स हांच्या भुरग्यांक हे जॉब आतां पर्यंत दिवपाक शकले। फक्त 40 उरल्या, म्हणजे 40 दिल्या उपरांत एप्रॉक्सिमेटली 400 भुरग्यांक सरकारान नोकरी दिली अशी जातली। केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांची नीट परीक्षा दिल्ले विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी भेट घेतली। मंत्री प्रधान हांणी भुरग्यांची बाजू आयकून घेतली। नीट परीक्षे संबंधाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आसतली अशें उतर मंत्री प्रधान हांणी विद्यार्थ्यांक आणि पालकांक दिले। सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट भी भारत सरकार को पक्ष किया है, एनटीए को भी पक्ष किया है। जितने सारे जानकारी हमारे पास रहेगी तब तक हम पारदर्शी तरीके से आदरणीय कोर्ट के सामने रखेंगे। मैं कुछ विद्यार्थी आज हमें मिलना चाहे, मैं उनको बुलाया, उनकी पेरेंट्स भी आए थे, उनको भी मिला, मैंने उनके पक्ष को भी सुना, मैं उनको आश्वस्त किया। सरकार प्रतिबद्ध है, सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 24 लाख विद्यार्थी एप्लीकेंट थे, 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। ये स्वाभाविक, जिनके मन में जो जो शंका आती है, कुछ विषय ध्यान में आई थी, 6 सेंटर की कुछ गड़बड़ियां ध्यान में थी, ग्रेस मार्क उनको समय कम मिलने के अभाव में जो एक फार्मूला को यूज करते हुए ग्रेस मार्क दिया गया, उसमें भी कुछ आपत्ति आई, उसको भी सुधारा गया। आज संवसारीक पवन ऊर्जा दीस। देशातल्या पर्यावरण रक्षणा खातीर नवीकरणीय उर्जेकडेन पावल घालचे पडटले अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिल्लीत खबराकारांकडेन उलयतना म्हळां। 2030च्या ध्येयाचो उल्लेख करत ते फाटभुंयेर वेगवेगळ्या पावंड्यार यत्न चल्ल्यात अशें मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगले। आज हमें रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है और विंड एक फैक्टर है उसका। इस विंड के इसमें एक टारगेट हमने रखा हुआ है कि अगले 2030 तक हम 700 गीगावाट का ये प्रोडक्शन हम करेंगे। आज तक हम 46 तक पहुंचे हुए हैं और ये सभी जगह उस विंड मिल जो है ये खड़ा करके हमारा प्रोडक्शन बनाने का काम बड़ी जोर जाम से चल रहा है। 18 जूनाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी सावन 9 कोटी 3 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांनी 20,000 कोटी रुपया हस्तांतरित करतले अशी माहिती ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत दिली। देशभरात 50 सुवातांचेर आयोजित कार्यावळींनी कितलेशेच मंत्री वांटेकार जातले आणि थंय हाजीर आशिल्ल्या शेतकऱ्यांकडेन व्हर्च्युअली संवाद लेगीत साधतले अशें तांणी मुखार सांगले। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है।
प्रधानमंत्री जी के साथ, उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा, काशी के कार्यक्रम के साथ ही देश में अलग अलग स्थानों पर 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं, जहां अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहां जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। छत्तीसगडातल्या नारायणपूर अबुझमाड हांगा जाल्ल्या चकमकीत 9 नक्षलवाद्यांक मरण आयले, जाल्यार 1 सुरक्षा कर्मचारी जखमी जालो। राज्यातल्या 4 जिल्ह्यांनी पोलिसांची सोद मोहीम सुरू आसा। कुतूल, फरसबेडा, कोडतामेटाच्या जंगलांनी अजूनय पोलीस आणि नक्षलवाद्यां मदीं चकमक सुरू आसा। हातूंत एसटीएफ, बीएसएफ, आयटीबीपी पंगडाचो आस्पाव आसा। आणि आता खबरापत्रात घेऊया आनीक एक ल्हानसोच विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it? To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate Convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change. Because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन। आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर आयज अर्धचक्रासनाचेर म्हायती दिल्या। अर्धचक्रासन नेमान केल्यार शरीर भलायकीपूर्ण उरता। काळजाच्या भलायके खातीर हे आसन बऱ्याक पडटा आनी रक्तसंचार बरो जाता अशें तांणी म्हळां। अर्धचक्रासन, इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति आधे चक्र जैसी यानी पहिए के समान गोलाकार में आ जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा दें। ध्यान रखें कि आपकी सभी उंगलियां जुड़ी हुई हों ताकि आपकी कमर को अच्छे से उसकी पकड़ मिल सके। अब एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सर को पीछे की ओर झुकाएं। सर को इतना झुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक विश्राम करें। अर्धचक्रासन आपकी रीढ़ को लचीला बनाता है, मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स को मजबूती प्रदान करता है। ये आसन सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन के दर्द में भी आराम देता है। पर याद रहे, इस आसन को करते समय उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन या हाई बीपी के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। यदि आपको चक्कर आते हों तो कृपया यह आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रहने के बाद अब एक गहरी सांस भीतर लें और धीरे धीरे अपनी कमर को सहारा देते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को वापस सीधा करें। उसके बाद सर को सामान्य स्थिति में वापस लाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें और विश्राम करें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आप पीठ और गर्दन दर्द जैसी परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। गोंया वांगडाच देशातल्या हेर भागातूय सायबर गुन्यांव घडटात।
हे गुन्हे वाडोवपाक लोकांमदी जागृतायेची गरज आसा अशें गोयचे पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांणी सांगला। पुलिसां खातीर हे एक आव्हान आसा आनी गोंय पुलीस लोकांचे सायबर गुन्यांवा कडल्यान संरक्षण जावचें म्हूण जागृताय करता अशें तांणी सांगलें। लोकांनी जतनाय घेवची आनी गरज पडटा तेन्ना बेगोबेग पुलिसां कडेन संपर्क करचो अशें तांणी मागलें। Not only in Goa but in other parts of the country also this phenomena has been noticed and it is a challenge for law enforcement agencies, but in my view the awareness is the only solution because people are autonomous, they are holding digital devices in their hands and it is very difficult to patrol the cyber highways. In physical crimes, due to patrolling, due to redeployment of resources, it is easy to control crime. हर्षा शेटये हांच्या एक आशिल्ले बायूल ह्या पुस्तकाक साहित्य अकादमीचो बाल साहित्य पुरस्कार 2024 जाहीर जाला, जाल्यार अद्वैत साळगांवकर हांच्या पेडण्याचा सामारा पुस्तका खातीर युवा पुरस्कार 2024 जाहीर जाला। केंद्रीय साहित्य अकादमीन आयज अंदू वर्साचे बाल साहित्य आनी युवा साहित्य पुरस्कारांची घोषणा केली। बाल साहित्य पुरस्कारा खातीर 24 जाल्यार युवा साहित्य पुरस्कारा खातीर 23 लेखकांची निवड केल्या। कोंकणीतल्या बाल आनी युवा साहित्य पुरस्कार लेखकांक विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव हांणी परबी भेटयल्या। 18वो मुंबय आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयज सावन सुरू जाता। उक्तावण सुवाळ्या खातीर केंद्रीय म्हायती आनी वितरण मंत्री अश्विनी वैष्णव हाजीर आसात। दिल्ली, कोलकाता, पुणे आनी चेन्नय हांगा लेगीत ह्या फेस्टिवलाचे प्रदर्शन जाता, जाका लागून देशभरांतल्या प्रेक्षकां कडेन हो फेस्टिवल पावतलो। अंदूच्या मुंबय आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलांत 59 देशांतली 61 भाशांतली 314 फिल्मां दाखयतले, जातूंत 8 वर्ल्ड प्रिमियर, 5 इंटरनॅशनल प्रिमियर, 18 आशिया प्रिमियर आनी 21 इंडिया प्रिमियर फिल्मांचो आस्पाव आसा। आयसीसी दादल्यांच्या T20 क्रिकेट सर्तीत आयज भारत आनी कॅनडा मदीं मॅच जातली। ही ग्रुप पावण्यावेली 33वी मॅच आसतली। रातच्या 8 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली। ह्या पावण्यावेली 34वी मॅच नामिबिया आनी इंग्लंडा मदीं जातली। आयज जाल्ल्या पयल्या मॅचीत दक्षिण आफ्रिकेन नेपाळाचेर 1 धांवडेन जैत जोडले, जाल्यार आयच्या दुसऱ्या मॅचीत न्यूझीलंडान युगांडाचेर 9 गडे राखून जैत जोडले। आनी आतां नदर मारया आयच्या तापमानाचेर। पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.5 सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। तंत्रगिन्यानांतली एकाधिकारशाय सोपोवन समावेशक समाजाची बुन्याद घालपाचो G7 शिखर परिशदेत प्रधानमंत्र्यांनी मारलो उलो। परिशदेत वांटो घेवन प्रधानमंत्री परतले माय देशात। राज्यांत रोजगाराच्यो फावो तितल्यो संधी उपलब्ध, फलोत्पादन महामंडळ भाज्यांची निर्गत करतले। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 कार्यावळी खाला साधलो संवाद। पर्यावरण राखणे खातीर नवीकरणीय उर्जेकडेन पावल घालचे पडटले, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक। साहित्य अकादमीचे बाल साहित्य आनी युवा पुरस्कार जाहीर। कोंकणीत हर्षा शेटये आनी अद्वैत साळगांवकर हांकां पुरस्कार। आनी आयसीसी दादल्यांच्या T20 क्रिकेट सर्तीत आयज भारत आनी कॅनडा मदीं जातली मॅच। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमचे फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।